कुळे पंचायत वाठारांत तांबडेमळ हांगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम सिलिंडराचो गुदाव आसा. तांबडेमळ कुळे हांगा आशिल्लो एचपीचो गुदावाक तांबडेमळार रावपी लोकांनी विरोध करपाक लागल्यात. थळावे लोक म्हणटात सुमार 70 घरां हांगा आसात. फाल्यां कितेंय जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो असो प्रश्न लोक करतात. हांगा गॅस गुदाव जाला हो इलिगली आनी हांगा बरे वस्तीन जावचो न्हू. बरे वस्तीन जावचो न्हू तामिळ लोकांचो हाका पूर्ण विरोध आसा आनी सरकारान चड लक्ष घालून एक योग्य कारवाई करची. आणि हे जे गोडाऊन बांधलेले आम्ही सगळे पब्लीक आमचे ऑब्जेक्शनां आसा हेजे. आणि हेणे जे गॅस गोडाऊन जे बांधलेले आहा सगळे इलिगली बांधला ताणें. कित्याक हांगा आमकां पब्लिकाक कोणाक सांगूं ना की बाबा आमी हांगा गॅस गोडाऊन घालता म्हणून. आमी जेन्ना पयलीं विचारलेले आमकां ताणें सांगलां की हे तांदळाचो गोडाऊन आमी बांदता म्हणून. मागीर आमकां जेन्ना कळ्ळें की हे गॅस गोडाऊन आहा म्हणून आमी तेन्नाच कंप्लेंट घातलेली आहा आनी आमी तांकां कंप्लेंटूय सगळे धाडलेली आहा. आनी सद्या आतां हेणें विदावट फायर ब्रिगेडी एनओसी हाडनासतना हेणें 300 सिलिंडर सद्या भितर दवरलेले आहा. फाल्यां जर सिलिंडर एकूय खंय इस्फोट जालो कितें जालें घटना घडली हेजी जबाबदारी आमची कोण घेतलो. सरकारा कडेन हांव मागणी करता की आमचें कितें आसा तें आमकां हेल्प करचो आनी आमकां मातसो कितें आहा तें खरें हें दिचें म्हणून. आनी हांव फायर ब्रिगेडी कडेन मागता की तो हांगा येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून कितें आहा तें पळोवन आनी तांकां सील करचें. फाल्यां जर कितें जाल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेतलो. तांबडेमळ कुळे हांगा 70 घरां आसात. 70 घराच्या ह्या वस्तीन एचपीन आपलो सिलिंडरांचो गुदाव उबो केला. पयलीं तांदळाचो गुदाव म्हूण लोकांक सांगलेलें, मात आतां तातूंत सिलिंडर दवरतात अशेंय लोक म्हणटात. संबंदीत खात्याक ह्या गुदावाक दिल्लो परवानो रद्द करचो अशी मागणी लोक करतात. हांगा पयलीं सांगलें तेणें कितें तांदळा गुदांव म्हणून. आतां तेणें अचानक सिलिंडरा गुदांव घातला आनी तितून ते 300 सिलिंडर तेणें हाडून पयर भरलेले आसा. आमी जर विचारूंक गेल्यार तो आमच्या आंगार येवपाक लागला आपले जाग्या भितर येयनाका भायर सरा म्हणून. आनी जर तो कितेंय जाल जाल्यार फाल्यां जबाबदारी कोण आसा तो जबाबदारी घेतलो. हांगा सायटीक 70 घरां आसा आनी मदीं तेणें सिलिंडर गुदांव केला ते आमकां नाका. फाल्यां बाळ भुरगीं आसा कोण घरा कडेन दादले आसता नासता कितेंय फाल्यां बायलेक जाल्यार तो कितें जबाबदारी घेतलो. तो म्हणटा जातची जबाबदारी घेता पयली जबाबदारी घेयना म्हणून सांगता तो. तेजी पयली जबाबदारी कोण घेतली ते आमकां पयलीं तें सांगूंक जाय आनी बरोवनूय दिवची पडटलें गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां कितें ती कोण जबाबदारी घेता ती. ना जाल्यार आमी ते सिलिंडराची चालू करपाक दिवची ना आनी तें चालू जावपाक जायना. हांगा जो गोदांव जालो पळय न्ही तो म्हाका पयलीं खबर ना की तो गोदांव हांगा एचपीचो म्हणल्यार सिलिंडराचो जावपाचो आसा अशें म्हणून. पूण जेन्ना जातरी आतां लोकांनी सगळ्यान गांवाचे आमचे बोवाळ केलो की हो एचपीचो अशें म्हणून. आनीक तो जाल्ले कारणान तेणें हो पयलीं गोदांव जालो पळय न्ही तो हांगा आमचे पंचायतीन ग्रामसभेक मांडलो ना त्या कारणान तो आमकां कळना. आनी ते खबर नासलो हांगसो गोदांव बी जाता म्हणून. ना ना तो आमकां खबरूच ना. आतां मागीर जेन्ना तेणी जो सिलिंडर घालपाची बोवाळ केलो तेन्ना आतांच आमकां तो कळ्ळा की तो सिलिंडराचो गोदांव अशें म्हणून. आनी आमी हांगा लागीं आसले कारणान मेन म्हणल्यार तेंचो आमकां धोका आसा. आनीक गव्हर्मेंटान जे कितें ताका जी एनओसी दिली पळय न्ही ती तेणी गव्हर्मेंटान ही तेजे कडच्यान काडून घेवची आनी हो एचपी गॅस सिलिंडराचें जें कितें केलें पळय न्ही तें तेणें हांगा बंद करचें. तांबडेमळाचो आदलो पंच वांगडी म्हणटा आपल्याच्या वेळार पंचायतीक परवान्या खातीर अर्ज केल्लो, मात तेन्ना ताका विरोध केल्लो. आयज तुमी हांगा पळोवंक शकता एचपीचे गुदांव आहा एचपीचे ते आमकां हांगा जाल्ले नाका. कित्याक म्हटल्यार जेन्ना म्हाज्या 5 वर्सां पयलींचो टर्म आशिल्लो त्या टायमार ते रेजोल्युशन येयल्लें त्या टायमार आमी दोग जाण मेंबरांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें की लोकांक हांगा नाका म्हणून. तुमकां समज दिवपाचें आसा जाल्यार लोकांक पयलीं तुमी हें करा मिटींग घेया आनी समज लोकांची मंजुरी आसा जाल्यार तुमी दिया म्हणून. 9 जाण पंच मेंबर आहा तितूं भितर 6-7 जाणांनी ते सायनी मारून एका हें केलां आनी आमचे मिनिट्साचेर बरयल्लें सुद्दां आसा की आमचे ओपोज आहा म्हणून. आनी पयलींय ओपोज आशिल्लो आनी आतांय ओपोज आसा. पळय तुमी पळोवंक शकता ल्हानकुणी भुरगीं आसा बारीक बारीक भुरगीं आसा तांकां इन फ्युचर धोकादारी जावंक शकता. आयज तुमी पळोवंक शकता हांगा आख्खे घरां मदीं सगळ्या घरां मदीं गुदांव हाडून दवरला. हें सारकें योग्य न्हू. आनी समज आमी सुद्दां
आमचें सुद्दां लक्ष नासलो जाल्यार हांगा PI रिपोर्ट दिवपा पडटा, कलेक्टरा रिपोर्ट दिवपा पडटा, तलाटी रिपोर्ट दिवपा पडटा. तेन्ना येदो व्हडलो गुदांव येता जाल्यार ते सगळे येवन इन्फेक्शन जाता. इन्फेक्शन जातकीर ते रिपोर्ट तांकां वयता आनी ते मागीर सेंट्रलाक वचून या खंय वचून थंयच्यान मागीर रिपोर्ट येता. काय आमचे सुद्दां दोळे बंद आशिल्ले जाल्यार हे सरकार अधिकारी आसा तेंचेय दोळे बंद आशिल्ले काय, तांकां हे घरा दिश्टी पडना काय ते टायमार. जाल्यार हे सरकारान मातशें लक्षान दिवन गंभीरपणान लक्षान दिवन हे भुरग्यांचे तोंड पळोवन तरी हे मातसो गुदांव हांगच्यान हे करा. हांव हे सदां लोकां वांगडा आसतलो, पयलींय आशिल्लो आनी आतांय आसतलो. कुळे पंचायतीन HPच्या ह्या गुदावाक परवानो दिला. मात आता सरपंच म्हणटा गुदावा विरोधान कागाळ आयल्या. दोगय विरोधक आनी गुदावाच्या धन्याक नोटीस काडून चर्चा करपाचें उत्तर दिला. आयज कुळ्या भितर जे गॅस गोदाम म्हूण येयल्ले आसा, आयज लोकांनी सामकें हार्ड ऑब्जेक्शन केल्लें आसा आनी ते आमचे कडेन लेखी रिटर्नूय आमकां दिल्ले आसा. आनी आतां हालींच आमचे एक आठवड्या पयलींच 2-3 दीस पयलींच आमकां हो ऑब्जेक्शन लेटर दिल्लें आसा आनी ते ऑब्जेक्शन लेटराचेर आमी दोनूय पार्टींनी नोटीस करतले आनी तांकां कॉल आवट करतले बाबा हे ऑब्जेक्शन आसा पब्लिकाचें, तेन्ना ताजेर हायर ऑथॉरिटीक तेंचे डिसिजन घेवन हायर ऑथॉरिटीक जे डिपार्टमेंट आसा जे ताका लागता गोदामाक तांकां सगळ्यांनी आमी कळोवपाचें ठरयल्लें आसा. जे आमी आमचे मिटिंगेनूय ठरयलां की जर पब्लिकाक जो ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार ते आमी वयल्या लेवलाचेर कळोवपाचें आमी ठरयल्लें आसा. आनी जे तरेन आयज तेणी गोदाम जो स्टोर गॅस हाडून स्टॉक केला ते डिपार्टमेंटाक आमी कळोवपाचें ठरयल्लें आसा. कित्याक फाल्यां सकाळीं जर तेजेर कितें एक्सिडंट जायत जाल्यार तेंचेर मॅक्झिमम जबाबदारी सरपंच ह्या नात्यान आमचेर येता. तेन्ना ते जे स्टॉक जर केल्लो आहा तो खाली करपाचो असो एक आमचोय विचार तेजेर थरलेलो आसा.